भाव भयण सगळे जे शॉर्ट नोटिसाचेर हांगा आयले आनी म्हजे ऑफिसाचें उद्घाटन तांणी बरो प्रतिसाद दिलो। हांव सगळ्यांक देव बरें करूं, चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण आज सोमार ह्या शॉर्ट नोटिसान सगळे आयले। ह्या ऑफिसाच्या ओपनिंगाच्या निमित्तान एक बारीकशें हांव अनाउन्समेंट करूंक सोदतां। जे म्हापशाचे गरीब जे कोण आसा तांच्या घरान कोण एक्सपायर बी जाला, तांकां सडनली कोण जाता, मातशे एकदम पयशे लागता, ती लाकडां तांकां जी लाकडां लागता पळय ती हांव दितलो। सगळे म्हापशेकार कोणाचे कितें गेला ते हांगा एक कळयल्यार पुरो, ती अरेंजमेंट थंय केल्ले जातले, ती हांव स्पॉन्सर करता। हे म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा। Mr. Mayurbab, and all the best that he should work for म्हापसा। हे जो म्हापसा शहर आमचे वाड्यावयलो गांव कसो जावन पडला पळय, तो बऱ्यापैकी तेणी शहर करचें म्हणून तेजे कडेन हांव विनंती करता आनी बरें सगळ्यांक लोकांक एकठांय करून आमचें बरें शहर घडोवन हाडचें म्हणून त्या गांव सकाळ सगळ्यांक पयलीं हांगा जमिल्ले तुमकां म्हजो नमस्कार आनी बाई तुमकां ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रेच्युलेशन। आयज जेन्ना हांगा भितर सरलें तेन्ना पळयलें की बरेचशे यूथ तशेंच एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें सगळे जाण हांगासर पळोवपाक मेळ्ळे जे म्हापसा खातीर हांगा जमिल्ले आसा। खरेंच बरें दिसलें कित्याक की आमकां सगळ्यांक खबर आसा कंपेर टू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमची जर पळयली जाल्यार आमी खूब फाटीं आसा, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। म्हापसान सगळ्यांकूच खबर आसा, कोणाक विचारल्यार सगळ्यांच्या तोंडार हेंच आन्सर आसा। सो हांगा आतां जेन्ना हांगा राविल्लें तेन्ना हांवें हें विजन जें तुमचें जें विजन आसा तुमी हांगा दाखयिल्लें आसा तें हांव पळयतालें। खरेंच म्हापसान आमी इतलीच प्रत्येक गोश्टीक फाटीं आसा आनी हेंच आमकां घेवन म्हापसाक फुडें सरपाक जाय। जेन्ना बाई तुमचें विजन हांवें पळयलें न्ही म्हाका म्हाज्या आयज मिस्टराची खरेंच याद आयली, कित्याक आमी हेंच डिस्कस करतालीं म्हापसा खातीर। सो हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हापसाक आमकां सगळ्यांची गरज आसा, आमी सगळीं जाणां मेळून म्हापसा फुडें व्हरपाक जाय। तुमकां ऑल द बेस्ट आनी तुमी अशेंच फुडें सरा, आमी बी तुमच्या बरोबर सदींच आसा। थँक्यू।